नमस्कार. सडेतोड नायक केरेमळीत हांव तुमची अशी एका मनशा कडेन वळख करून दितां जो पॉलिटिशियन म्हणटा ताची कारकीर्द तुमकां हांव सांगता आनी मागीर तुमी वळखात. पळय हां, ह्या मनशान 6 टर्म MLAशीप केल्या. 4 टर्म तो मेंबर ऑफ पार्लमेंट. त्या मेंबर ऑफ पार्लमेंटान तो स्पीकर कावन्सिलान आशिल्लो, म्हणजे इस्टिमेट कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. 5 टर्म तो मंत्री, म्हणजे जवळ जवळ 25 वर्सां तो मंत्री आशिल्लो. आनीक ह्यो मंत्री आसतना म्हणजे जवळ जवळ 40तले 32 ते 34 पोर्टफोलिओ तेजे कडेन आशिल्ले. कोण ते सांगात, हांव तुमची वळख करून दितां. फ्रांसीस बाब सर्दीन. सर्दीन बाब तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. बेजिकली म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लें तें एग्रीकल्चराचेर. पूण एग्रीकल्चरान भितर मागीर आमी पॉलिटिक्सूय इल्लें घालया. आमी एक नाल्ल कॉन्फरन्स घेतात. सो ते नजरेन हांव एकल्या कडेन सहज उलयतालो. तो तुजोय फ्रेंड म्हजोय फ्रेंड. ताणें म्हाका सांगलें तूं जाणा काय म्हणून. सगळ्यान चड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो पळय आशिल्लो तो फ्रांसीस सार्दीन. हांवें म्हणलें रियली ग्रेट. सो कितले वर्सां तूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो? Must be 14-15 15 वर्सां एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो. आनी agriculture and allied services, Allied, yes. animal husbandry, fisheries, Okay. rural development. Yeah. ओके. म्हाका एकल्यान सांगलें की तूं जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तूं तुज्या घरा कडेन कवते वाडटालो म्हणून, आनी लोक ते घेवपाक येताले कारण तूं बरे कवते हाडटालो म्हणून. आं, सो एग्रीकल्चर मिनिस्टरान किंवा खंयचे MLAन झाडां दिवचे परस बरे कवते लोकांक दिवचे, हें तुका कशें दिसता? Yes, सुरू केल्लें. हय. कोते तेच बरोबर आंब्याची गार्फ, काजूंची गार्फ. ओके. कित्याक आमी ओडकताले बरोबर. आनी बरी आहाय ती दी सांगिल्ले Exactly. भशेन. आनी म्हाका आयज पर्यंत म्हणटात थोडी दाखलें बाटा पडे सोयरे आतां हे माड आसा ते तुवें दिल्ले आवड. सो हें एक बरें न्ही की एग्रीकल्चर मिनिस्टर नासता कोणी किंवा मंत्री नासता ती आफ्टर 50 इयर्स तूं जर कोणाच्या भाटांतल्यान वता हें बरें तुका जाय हें तुवें दिल्लें आं, हो नाल्ल तुवें दिल्लो आं. म्हणजे एक मंत्री अशे तरेन 5वेचार आमची भूंय करूंक शकता. हाजें तुका म्हणजे तूं इतली मिनिस्ट्री सांबाळ्यो पूण एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तुका कशी लागली? म्हाका एकदम एग्रीकल्चर आवडटाली. हय. कित्याक एक पावट दोतोर विली चीफ मिनिस्टर जालो ताणें म्हाका टावन प्लॅनिंग एक पोर्टफोलिओ दिलो. हय. हांवें सांगलें ना तो म्हाका नाका, ओ हां. म्हाका मुगे एग्रीकल्चर जाय परतो. ओ नायस नायस नायस. मागीर हांवें परतो घेतलो. कित्याक आतां एग्रीकल्चरान ते टायमार आतां मेशिनरी फार्मरांक कडेन आहा. सारकें. हार्वेस्टर आनी कितें आमी कर्नाटक आसा हाडटाले. सो तेन्ना सगळी मेशिनरी डिपार्टमेंटा कडेन आसताली. ओ. आनी हांव तांकां हिंग धाड आमचे कुर्तोरे आनी खूंय धाड नुवें धाड आनी कितें. ओ. सो हें सगळें हांव कंट्रोल करी कित्याक म्हाका एग्रीकल्चर वयर सरलेलो जाय आशिल्लें. ओके. सो फर्स्ट टायम तुका जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिली तुवें ती मागून घेतली काय तुका ताणें दिली? ना आमकां तेन्ना आमी त्या गोजा मंत्री आशिल्ले. मुगोड 7 पोर्टफोलिओ आशिल्ले. तांतली एग्रीकल्चर मेन हांव म्हाका एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटालो. हां. मुगोडे हें आशिल्लें पावर इलेक्ट्रिसिटी आनी कितें सगळें आशिल्लें. 7 पोर्टफोलिओ आशिल्लें. रुरल डिवेलपमेंट. सो तुका एग्रीकल्चर पयलींच्यान आवडटालें? कित्याक आमकां जायत भाटां आहा आनी आमगे घर आमी शेतांचेर वयर सरले. हां. शेत आनी तेजे बरोबर नाल्ल. तुजे कुडतोरे बरें उदक आहा, भाटां आहात, बरी नाल्ल आसात, शेतां कुर्तोरे आसात. 4 तोडी आसात. हय, काय बरी तळी, ब्युटिफूल. आनी हुंय तुका दिश्ट पडपा नाय. सारकें. 5 आशिल्लीं. एक तें दाखलें तें पुरो जाता. आं. पूण आतां 4 व्हडली तोडी आहाय आनी ताजेर लोक इतली शेत रोयताय. रोयतात. सारकें. कुर्तोरी तेन्ना पुर्तुगेजा तेंपार म्हणटाले सेलेरू दे सालसेत. कळ्ळें तुका? म्हळ्यार कितें? म्हणजे पिका उडीन ओ सालसेतींतल्यान सगळ्यान व्हडलो पयलो गांव. ओ वा 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 वा. सो तुजे भितरल्यान तें एग्रीकल्चर आयलां. आयलां या. हय. म्हाका सारकें बाबी एक जें पळय कितें आसा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सद्या आयला की आमचे माड म्हणटा एक इम्पॉर्टंट न्ही. गोंय म्हणटा लोकांक एक माड दिसता. एक कोणी जर बरो चित्रकार गोंयचें जर चित्र काडटलो जाल्यार तो सगळ्यां पयलीं एक माड काडटलो. पूण जालां आतां अशें की माड म्हणटा फक्त एक ऑर्नामेंटल इशू उरला गोंयांत. एक ऑर्नामेंटल झाड. कारण आतां माड नाल्ल जे पळय लागतात ती खेती खातात. नाल्लाक लागले कीड बिकॉज ऑफ द क्लायमेट चेंज क्रॉप देंवला आनी निमाणें लेबर मेळना काडपाक. सो हे 4 फॅक्टर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट.
सो माड सांबाळप कसो हो एक व्हडलो इशू जाला. सो गव्हर्मेंटाच्यान कितें करूं येता हाजेर? दोन वस्तू. हय आयज आमकोडे ICR आहा. हय आमचो हिंगाचो सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हय आनी ICR बाराबोर फंक्शन जावपाक जाय. जाय. पयलींच म्हाका एक कोण सांगताली हय आमची आतां बारीक बोंडी जाताय म्हणून. हय आनी त्यो मनीस म्हाका म्हणटा इट इज बिकॉज आतां मोबायल टावर्स आयले फुडें हय तेका लागून म्हूण. हय हांवें म्हणलें म्हाका दिसना म्हूण. बट वॉट दॅट पर्सन वॉज सेईंग की मोबायला लागून आतां पिकावट देंवल्या. सी आयज वॅगरीज ऑफ नेचर पयलीं भाशेन ना. सारकें. आयज जाय त्यो साचोय सुबेज पावस पडटा, पावस जाय तेन्ना पावसू ना. सारकें. सो ते भशेन वॅगरीज ऑफ नेचर आर चेंजींग. सारकें. तेन्ना डिपार्टमेंटान रेडी आसपाक जाय. आतांच हांव कोणा शेतकारांक इंतातालो कुडतोरे तुमदुलें कित्याक आमगे कुडतोरे थोडे 20 सप्टेंबराचे बांदपाक जाय. आजून बांदूंक ना. ओके. कित्याक एकूच तोट तें पयलीं रोयताय. माय तोड म्हणलो आहा ओ. थिंग तोरू घेताय. ओ. पूण आमगे कुटरे थोडे रोयताय मागीर तें लून जात्रीच मागीर तें उदक थांबयताय. पूण कितें जाता आयज लोकूय हुंयचें बीं घाताय. बीं आसताय वेगीन पिकपाची. ओ. लेट एक्शन 10 दीस 9 दीस. ओके. ती 9 दिसांक घाली जायत वेगीन तुका लूण तुका तांदूळूय मेळ्ळे आनी वेगीन बांदूंक मेळ्ळें थोडें. ओ. सो हें कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय. सो डिपार्टमेंट शेतकार तो भाटकार आनी गांवचे हे अशे तरेचे एक्सपर्ट जांकां शेताची खबर आहा उदकाची खबर आहा आनी एकठांय जावन कितें तरी अशी तरी एक मांडणी करची पडली ना. सी गांवचे ते बसून कोत्तात. हां. पूण डिपार्टमेंटूय तांकोडे बाराबोर आसपाक जाय. आसपा जाय. सारकें. कित्याक आयज कितें हय. सरकारान भरपूर सोंपेपणां दिल्यात. आज एग्रीकल्चर कोंतार येना. आनी पयलीं भाशेन न्ही. पयलीं लोक उमेद पळयताले. सारकें. आयज लोक पयशे पळयताय. हय. एक पाट तूं चोयलो तुका लुकसाण जालें. 2 पाट जालें मागीर तूं आनी परतू रोयना. रोयना. देखून सगलीं आयज शेतान खंय गेले जाल्यार आतां गिरदोली वच शांदोर वच हय. चडकुडी वच बरोबर. सगलीं आतां रोयनाय लोक. कित्याक कोंता येना. देखून सरकारानूय दोड उगडपाक जाय. ह्यो नव्यो स्किमो ज्यो आसात त्यो टायमार लागू करपाक जाय. जायत पावटी लुकसाण जाता. हय. आतां तांकां सबसिडी मेळटा. तो सबसिडी एक वर्सांक मेळटा. ते हुंयचे हाडले पयशे. सारकें. सारकें. हे सगळे पयशे तांकां टायमार दिवपाक जाय. ते टायमार दिल्यारीच लोक खुशाल जाता. जातलो. म्हाका एक 3 वर्स पयलो एक भुरगो मेळ्ळो. तो सांतीश देवम तोशीचो काँग्रेसमॅन. हय. म्हाका एक कोण इंट्रोड्यूस केलो हो भायर आसतालो. आतां एग्रीकल्चर तो सारको मोगी. हय. आय म्हणून व्हेरी गूड. हांवें म्हणलें कितें कर रे. ना म्हणलो लास्ट इयर आपूण लोकांक सगल्यांक मुखार काडले आनी बरें पिकावट जाली खुशाल जाले. गुड. ओंद म्हणले रोयले पावस सुबेज पडलो सगळें निसांटून गेलें. जालें. गेलें. आतां 30 वर्सां आतां म्हणून कितें जालें तो म्हणून कोण रेडी नाय रोवपाक. ओ. सो एग्रीकल्चर हे भाशेन हय. जोरी तोरी कितें वायट जालें सरकारान इमिजिएटली तांकां मदत दिवपाक मुखार सरपाक जाय. देखून आयज सगलीं मोडना बंद. हय. कोण रोयना. न्ही पूण सारदीन बाब हे फुडाराक आज ही परिस्थिती आनीक 20 वर्सांनी कितें जावपाचें सगळे भाटां लोक तशेंच सोडटले. कोण शेत रोवपाना माड तशेंच वतले. गव्हर्मेंटाकय इंट्रस्ट काय ना. सो एक मुवमेंट जावचो पडलो ना. सी मुवमेंट करपाक जाय. हय. आनी मुवमेंट ना जाल्यार सरकार कित्याक जाय आमकां. सारकें. सारकें. लोकांक इन्सेंटीव वाडोवपाक जाय. आदीं लोक खुशालकायेन एक तांगेलें passion म्हणून करताले. पॅशन आशिल्लें. सारकें. सारकें. आयज पॅशन ना. टुडे इट इज अ फॅशन. कित्याक लोक पळयता पयशे कितें येताय. येताय. खरें. खरें. एक पाट तूं यू डोंट मायंड लुजींग. बरोबर. सारकें. तूं इट इज अ कॅटेस्ट्रोफ. सतत 3रे वर्स जाल्यार कोणाक करपा जाय. तुका सांग न्ही हांव म्हाका सांगिल्लें बरोबर. तें. बरोबर. सो देखून हांव म्हणटा सरकारान कितें दित तें टायमार दिवपाक जाय. न्ही हे टायमार दिवप कशें सोदचें पडटलें कारण सरकारा कडेन पयशे आसचे पडले म्हणजे सरकार सगळी जाल्यार बँकरप्ट
बाबा पावसा लागून कशें जालां, ताजें लुकसाण कितलें जालां, लुकसाण कित्याक लागून जालां, ताका कितले पयशे जाय पडटले. इज ए टिडियस प्रोसेस न्ही तो. एक नॉर्मल पयशे आहाय, हय. मागीर कितें वायट जालें इल्ले सुबेज पडटा. पडटा, ते नॉर्मल पयशे आहाय तितले तरी बेगीन दियात. टायमार दियाय. सारकें. हे लोक रावपाक सारकें. जालोय कितें बाबा, सारकें. बजेटान तुगेले पास करून घेयाय, वर्सां मातशें वाडोयाय, सारकें, सारकें. कित्याक सेंट्रलूय सबसिडी आहा तो तोडो. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कितले एक्टीव जावपाक जाय. सी लोकांक इन टच आसपाक जाय. आनी वी हॅव गॉट ICR. म्हाका सारदीन बाब एक सांग, हांव याद आहा 25 years back I have written a series of articles on ICR, Indian Council of Agriculture Research. आतां कितें जालें जाणा, सबंद वेस्ट कोस्ट, महाराष्ट्रा, गोवा आनी कर्नाटका ICR गोवा इज इन चार्ज. पूण हांवें आयकलां ते प्रमाण ते खरेंच काम करतात गोंयच्या नाल्लाचेर, गोंयच्या पिकावळीचेर. आय हॅव डावट. इवन आय हॅव डावट. करेक्ट. ICR घालपी राणो आनी हांव आं ओके. मुज टायमार आं तुमी ताका येदो व्हडलो जागो दिला. हांवें ताजे व्हडलो मागताले. आं हां हां हां. राणो सगळो दिवपाक उत्तालो कित्याक Okay. ते मागताले. Exactly. पूण मागीर हांव आनी तो बसून हांवें ओशपाट दवरली आनी तांकां दिली. हां 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 हां. तेन्ना बरें रिसर्च करताले. हय करेक्ट. आतां तूं सांगते भशेन बरोबर. ICR म्हणटाय तें एक हेडक्वॉर्टर आहा, सामकें. थिंग कोत्ताय ते एरकोडी नांवांचे. आतां हांव तुका म्हणटा वॅगरीज ऑफ नेचर आर चेंजींग. सारकें. सो तुमी क्रॉपूय चेंज करपाक जाय. सारकें. करेक्ट. बरी बियाणे हाडाय सामकें. जी वॉटर रेजिस्टंट. सारकें. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो आमकोडे खाजन जमनी आहाय सारकें. आनी लोक चोरयें उदक घेताले. सारकें. सो हांवें लिगलायज केलें. आं फुडचे तेंपार मासोड करून जाता. हय. नोव्हेंबरांत उदक घेताय तेन्ना आमी ताजे पयलें लुंताय. सारकें. लुंत्री उदक घेयाय आनी बाय एप्रील मे तुमी मागीर ती मासोड दवरयाय. हय. कित्याक चोरी करपाक जाय. हय. सो हांव तांकां लिगलायज दिवपाक लागलो. पूण तेन्ना तुजें क्रिटिसायजूय जाल्लें की तूं जातलेंय न्ही. की तूं शेतां आहा ती खारें उदक घालून नुस्तें पिकय म्हणटा. ना ती हेर शेतांची न्ही. ओके. खाजन जमनी म्हाय. हय काजत. आतां रोटल्योस आं. तीक ते उदक येताच. ओ. कळ्ळें तुका जेन्ना सो तुगे तुवें जंय खारें उदक येना थंय तुवें सांगून नाशिल्लें. ना अशी ओन्ली खाजनांनी. एक मोतीन दवर. ओके. ज्यो साय उदकाचे पट रोयताय थिंग हार उदक गेल्यार तुगे गेलें. काबार काबार. एक You are तुका 1.5 म्हयनो 2 म्हयनो पास पोवन रावची पडटा. ना तूं रोयत तें पेड्डे जाता. ही फकत हाजनां म्हणटाय ती कुडचोरे आमगे राय रोटले ती मेन सारकी. अशी मागजो नासले आतां तितून नाय. गिरदोल आशिल्ली ती आतां सगल्याक बांद पेड्डे जायन थिंगा सगलीं झाडां आयलीं. Oh. मॅनग्रोव्ह जालो हाय. हय हय. सी मॅनग्रोव्हजांची गरज. बरोबर. हांव प्लॅनिंग मिनिस्टर आहा तेन्ना हांवें मॅनग्रोव्ह नर्सरी करूंक लागली. ओके. आनी सगळी Yes. देगेर न्हंयची Mangrove रोवपाक रोवपा लायल्यो लायली. सो दॅट तुगेले बांद आहाय ते सांबाळपाक. घट उरतलें. सारकें. ना जेन्ना त्यो आमगेल्यो भाजी येताल्यो फाटल्यान ओसाळ मारी आनी बांद पेड्डी जाय. सारकें. सो थिंग हांवें तें करपाक लायलें. सो हें सगळें आमी केलोलें आहा एक्झॅक्टली. जेन्ना हांव मंत्री आहा तेन्ना. बरोबर. तेन्ना बांद पेड्डे जाल्यार तुका रोखडे बांदून दिताले. सारकें. 90% मागीर सबसिडी केली 10% दवरले. हय. आतां हांव सरकाराक मागता हय. 100% दियाय. ओके. कित्याक ते 10% तो बोस मुहा पडे शेतकारांक फारीक करपा जाय ते कोण नाय. ओके. पूण तांणी तकलेचे सोड आहा की ते हारी करूंक जाय म्हूण. अरे कित्याक तुम लोकांक त्रास करप. ते 100% कराय. कित्याक तें तरी हाल्याक हावटी पडलें Correct. तें उदक भितर येवन बरें शेत पेड्डे जाता. सारकें. सर्दीन बाबा आमी उलयताले तशें नाल्ल माड माडाचेर संशोधन कितें तरी काम जावपा जाय. ICAR सारके इन्स्टिट्यूशनां. ICAR जर करना सरकारान तांकां बडी मारची पडली ना. ICAR काम कितें करता हें गोवा गव्हर्मेंटाक कळपाक जाय. देखून कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय. सारकें. आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान केन्ना मिटींग घेवपा जाय दोनूय डिपार्टमेंटाची. सामकें. सामकें. आनी आमगे डिपार्टमेंटाको फायंड आउट करपा जाय तुमकां ICARान कितें केलोलें जाय सारकें. तें तांकां दियाय सारकें. आनी परत घेयाय. करेक्ट. कित्याक आज आमकां रेजिस्टन्स जाय. आज पयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सार दिलां. हय.
ऑर्गॅनिक करेक्ट. पूण तें थोडें दिताय तें पावना. हांवें आयकलां तूं मिनिस्टर आसतना जुवारी सांगतालो म्हणून लोकांक. होय हांव वाडूं लाई हय तें 1919 तें करेक्ट. पूण हें आतां ऑर्गॅनिक ओके. दिलां इले पयशे कितें घेतले पूण फुग्या म्हणल्या भाशेन दिलां आं. पूण तें पावना न्ही. सारकें. आज माडांक पयलीं आमी काम करी म्हज्या भुरगेपणांक आमी माडांक पोन्नी ती सुकलो मासोळी 2 ट्राक ते भशेन हाडी घरा ओ आनी तें घालप. तें तांकां घालप शेतां घालप ओ वा. कळ्ळें तुका. हय. आतां मासोळी खावपा मेळना माडाक कोण घालतलो. सुकोवन घातलो. सो माडाची कुयदाद करची पडटाली म्हणून ते बरें जाताले नाल्ल बरें आतां जाताले. कुयदाद कोण नाय करनात. कित्याक पूर पडना म्हूण तुका मानाय पावल खंय सारकें. आनी कितें माडार चोडपी मनीस मेळना. चोडपी मनीस नाय. ताका लागून माडाचें गोड जातालें तें आज जायना. माडाचो सूर काडून तो विकताले तो जायना. माडाची फेणी जाताली बरी ती मेळना बाजारांत. पयलीं मातशी मेळना पयले पूण भशेन मेळटा कित्याक आज पर्यंत आमी विनाग्री ते उशेची कोत्ताय वापरतात. कळ्ळें तुका. पूण एकदम थोडें थोडें जालां जालां. देखून डिपार्टमेंटान आज मुखार सोडून हें फाटीं वचपाक दिवपाक जायना. सारकें. थोडें सारें तांकां अशें शेतां दिताय ते भशेन हेंकाय दिवपाक जाय अर्द मोलान. सारकें. कित्याक तेन्ना लोक काम करले काम माडांक. करतलो. आज म्हाका सोदा 50-60% नाल्ल बाल भायले येताय. सारकें. पयलीं आमी इतली प्रोड्यूस करीन आज लॉस दिसता की भायल्यान किंगीन आनी भायलो आमी भायले जेन्ना पळय नाल्ल येता आमचे पळय जे कडी बिडी करतात नुस्त्याची तातूंत तें बरें लागना. रूच आमगे नाल्लांक आनी Exactly. तांकां गोश्टेक ना. सारकें. आमगे 2 गिन्स आहाय न्ही. बरोबर. बाणाली आहाय आनी कालांगूटची आहाय. एक्झॅक्टली. कळ्ळें तुका. देखून म्हणटा तुका हें सगळें आमी मेंटेन करपाक जाय. नाल्ल आनी पॉलिटिक्सा कितें संबंद आहा. न्हय बाबा हांव कित्याक विचारलें. त्या नाल्ला पाटी एक पाटी आसलो हय ती आसाच. पूण एक सांग की सरकाराक पॉलिटिक्स कितें म्हणलें सरकाराक एक भितरल्यान एक उमेद जाय तळमळ जाय. हो नाल्ल आमचो तो सांबाळपाक जाय माड सांबाळपाक जाय कीड लागल जाल्यार ताणें ICAराक धरपाक जाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक घालपाक. सो हें पॉलिटिक्स जाय पडना. हय नाल्ल हय आनी काज ह्यो आमच्यो 2 मेन. सारक्यो. आनी तिसरो आंबो सामकें. आमगे मालकुराद फेर्नांदीन सारकें. इलाय मुसराद. ते मुसराद हांव न्हू तूं खबर आहा जाल्यार हां. बाड्डेशी मुसराद आनी शास्त्री मुसराद सारको दुसरो. ओ हां. बाड्डेशी तांबडे हय हय हय. पूण गोस्ताक आमल्या भाशेनी. आं. आमगे शास्त्री मुसराद ओ म्हणजे उड्डूश अशे हय. पूण गोस्ता बरे. हय आनी मांगीलाल म्हणून घेता काय बरो हय. हांवें केन्ना हेलना पयलो. ओ हां. तो म्हाका दिसता नॉर्थाक इल्लो चड जाता. तो इलारी म्हणून ती पड आलकुनी आहा सनेम तांणी तो केल्लो देखून मांग इलारी म्हणून तांणी नांव बाड्डेशी तो. मंत्री जात्री हांवें इलार हेलो केन्ना हेलना हांवें. पूण बरो तांकां प्रायज फुडें पडलोली एक पाटी. देखून हांव कितें म्हणटा काजूची आतां वेरायटी बिंगुला 5, 7 करेक्ट. 7 आयली. सो लोकांक काजूय बरी जाय आनी बिंय मोठी जाय. बारीक बिंयाची कोंताय येना. सारकें. सगळो सरकार सबसिडी दिता पूण सबसिडी टायमार पडना. सारकें सारकें. हांव पयलीं डायरेक्टराक उलयतालो लोक मागताले की प्रायस वाडोय म्हूण. हय. कळ्ळें तुका. बिकॉज प्रायस उमके मेळटा तुका मागीर तुका सबसिडी मेळटा. बरोबर. तेंच नाल्लांक बी जावपाक जाय. नाल्ल आनी बी म्हणटाय पळय आमी गोंयकार फेमस. सारकें सारकें. देखून काजू फेणी. सारकें. कळ्ळें तुका. सो ताका प्रायस दिवन सरकारान तें सांबाळून दवरपाक जाय फुडले पिळगे मेरेन तें पावपाक जाय. सारकें बाब तूं आतां एक्टीव पॉलिटिक्सान आसा. कित्याक म्हणटा हांव एक्टीव पॉलिटिक्सान ना जाल्यार तूं एग्रीकल्चराचो एक गोंयचो बरो एम्बेसेडर जावन फायट करपाक तुवें करपाक जाता. म्हाका फायट करपा न्ही हांव समजावपा म्हज्यान जाता. कित्याक फायनली आमी गोंयकार. सारकें. आम गोंय पाड पडलो नाका. सारकें सारकें. आमकां लोकांनी इतले ते निवडून दिले बरोबर. आनी आमी काम करून दाखयलां. सारकें. सो देखून हांव म्हणटा कितें आमकोडे आमी जाणट्यांको बूद घेताय ते भशेन आमकां एक्सपिरियन्स आहा. कितें ना जाल्यार आमकां विचारल्यार केन्ना फोन बीन करता एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एग्रीकल्चर डायरेक्टराक सांगता फोन करून तापोवन काडटा ना तापोवपाक गरज ना न्ही. हय.
कोण नासल्यार मागीर हांव तापोवपी ना बरे भाशेन पूण आयकून घेतात की होय 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 म्हाका आयकताय बरें ओके पूण तूं म्हणटे बरोबर एक गव्हर्मेंटा कडेन एक बरो असो एक पॉलिसी जाय की आमकां एग्रीकल्चर गोंयचे सांबाळून दवरचेच पडटलें इंडस्ट्री हाडात लँड कन्वर्ट करात सगळें करात पूण एका अर्दान एक इम्पॉर्टंट कुडको गोंयचो एक इम्पॉर्टंट जमीन एग्रीकल्चर अंडर जायच माड सांबाळपाकूच जाय नाल्ल तूं म्हणटा तशें आंबो आनी काजू ह्यो गजाली सामक्यो गव्हर्मेंटान कितें तरी एफर्ट घेवन काम करचें पडटलें सारकें तुगेलें हय हें कोण नासल्यार आमी फाट वतले सामकें कित्याक आज टोटल एग्रीकल्चर पयलीं भाशेन ना आयज सगळे पार्ट टायम एग्रीकल्चरिस्ट करेक्ट तुका 5% फूल टायम एग्रीकल्चरिस्ट मेळपाना सामकें इट्स डिफिकल्ट टू सर्वायव आनी काम कोत्ताय आनी एग्रीकल्चराचो मोग मोग कोत्ताय कोत्ताय. एग्रीकल्चर म्हण नाका हॉर्टिकल्चर म्हण नाका ह्यो सारकें. दोनी वस्तू बारबर वतात वचपाक जाय पॉलिटिक्सा बद्दल इल्लें थोडें विचारान दिसता कितेंय बीन जाय, अजुनूय कितेंय. तुका एक्टीव हें दिसता येस येस हें दिसता म्हाका काँग्रेसमॅन म्हाका मुगेल पार्टी हय पोत्ती पावरांत आयलो जाय जाय आनी ताजे खातीर तुका आतां पार्टी प्रेसिडेंट मेळना दिल्ली वतात कोण पयर बेंगलोर गेले तुज्या कानार पडलें होय हांव आयकत तें कितें दिसता तुका तिनूच MLA उरल्यात हांचे कडेन ह्या MLA घेवन पावराचेर येवपाची क्षमता तांक ना आनी पार्टी प्रेसिडेंटा खातीर झगडटात अशें दिसना तुका सी कोणाकूय जाल्यार एक जाका फॉलोईंग आहा लोक मानताय तोच तो मनीस आमचो काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट जावपाक जाय ओके एक गोश्ट हय लोक म्हणटाय कितें तुमी काँग्रेसमॅन निवडून आयले 2 फावटी तुमी BJPक गेले सी एक तूं म्हाका मारपाक कोणाक धाडटा तो मारतो फुटींग मारून धाल तोय फुटींग सारकें सो हे काँग्रेसमॅन गेले ते फुटींग पयश घेवन गेले हय भरपूर घेतले हे न्ही हेल तेय फुटींग हय सारकें सो कोण म्हणटाय कितें काँग्रेसू गेले ते आप बाप कित्याक गेले नाही तांक 8 जाय आसले ते 8 तरी वचनाय काँग्रेसाचे ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाचे करेक्ट देखून सगळे मेळ्ळी तांकां आनी हेरां बोले गेलो नाही गेल ना ते पूण हांव लोकांचोय ना गुन्यांव पूण एक सांग म्हाका आपा बरोबर गेले आप येतले आशिल्ले म्हाका दिसना काँग्रेस वाले तूं इजी कशें कळ्ळें ते तांचे गेलोले नाही गेलो मागीर ते पूण काँग्रेसमॅन हे गेले ते हय. ओतो म्हूण कळलो जाता तांकां तिकेट दिवपा न्ही काँग्रेस हय. ते मागीर गेले मागीर गेले. तेज भशेन देवू जाणून ते वचपाचे हो नाका म्हूण सारकें पूण एक सांग तुका हय हांव लोकांचोय गुन्यांव करता हय BJPन आतां तुमी जाणात हिंगा लॉ एंड ऑर्डर सगली वस्तू काबार केल्यो पयर काडले थंय हिंगा म्हापशा Security, कोणे घरां वचून सगळे गेले. गर्देन ताजे बंगलो सामको मेन एरियन आहा ते दीस रामा काणकोणकर ताका दिसाची अटॅक करप म्हणजे पुलीस एक रेस्पेद ना सरकाराची भंय ना आमी चलयली मरे गोंयांत हे लोकांक हे मानपाक जाय देखून हांव म्हणटा हे पावटी काँग्रेस आयले आनी मायनॉरिटी मेजॉरिटी मेळना जाल्यार कोण सांगतले ही पाट वतले ते पूण देखून हांव लोकांक उल मारता काँग्रेसा मेजॉरिटी दियाय ना पूण काँग्रेसीक हे पावटी मेजॉरिटी आहे मेजॉरिटी दिल्यार BJP काँग्रेसान धांवट येतले ना पूण म्हाका ताजेर आमी उलोवया म्हाका एक सांगात आम आदमी पार्टी डायरेक्ट म्हणटा आतां की काँग्रेसी दिल्यार ते BJPन वतात आम आदमी पार्टीक हाडात ते पळय फुटले ना अजून ते BJP पडे गेले तांकां काँग्रेस तिकेट दिसना न्हय हांव दितलो सो ते वतले हांव सांगना हांव देखून सांगता लोकांक तुमकां तरी बरो सरकार जाय जो गोंयां इतले तेंप आमी चलोवन दाखयले बाब राणो इतले तेंप चीफ मिनिस्टर आशिल्लो गोंयां सगल्यो वस्तू आमी करून दिल्ल्यो आसात एक म्हणजे खेडेगांवांत गेल्यार ह्यो काँग्रेसान करून दवरलेल्यो आसात तेन्ना हांव सांगता लोकांक काँग्रेसाक निवडून हाड्यात ह्यो पडे आतां तूं म्हणटा आप सरकार करूंक शक्य आहा ताका आनी खंयची पार्टी रेव्होल्युशनरी पार्टी हिंगा सरकार करपाक शक्य आहा ते येतरी कोणाक जॉईन जातले तेंक वतले सो हिंग फकत 2 पार्टी आसात ज्यो जिखपाक शकतात आनी सरकार करूंक शकतात एक BJP आनी दुसरो काँग्रेस तेन्ना हांव गोंयकारांक उल मारता उठ गोंयकारा आनी काँग्रेसाक पोत्ते निवडून दियात आनी मागीर पळोवयात म्हाका एक सांगात तुज्या हातान जर फाल्यां काँग्रेस प्रेसिडेंटशीप दिली
तूं सामकें तुजे कडेन ताक आहा गोंयभर भोंवून लोकांक जागे करून सांगपाचें तांकां काँग्रेसीक जिखून हाडात. सी म्हाका तांक्या पूण दिवपाक जाय न्ही पार्टीन. ना पण तुका तुका हांव दिल्यार घेवपी. आतां नियरींग 80. एज इज ए नंबर, एज इज नॉट अ दीस. Good one, good one, good one. Age is just a number. Age is just a number. You are right. You are right. तू अजूनही आहा न्ही बरो. देवा कृपेन हय, आनी लोकां सामको. मागण्यांनी अजून बरो आहा. सामको बरो आहा करेक्ट. अजूनही तू 80 जालो. I'll be 80 now. वा ग्रेट. In April. वा इन एप्रील. सो तू अजून रेडी आहा काँग्रेसचे प्रेसिडेंटशीप तुका दिले जाल्यार घेवपाक दिल्या रेडी आहा घेवपी. 1.5 वर्सां भितर इलेक्शनां परत लढपाक लोकां भितर घेवन वचपाक परत ती पार्टी उबी करपाक. कित्याक हिंगा काँग्रेस परतो येवपाक जाय आनी लोकांक मात्ता काँग्रेसान करून दाखयलां. देशांतूय केलां आनी गोंयांत केलां. तेन्ना तुमकां तरी बीजेपी नाका की ते उलोवपी आज करून कांय दाखयनाय सारकें. फकत उलयताय सारकें. तें तरी तुम नाका. तेन्ना काँग्रेसाक सरकार करूंक दाखय. सरदेन बाब म्हजो लास्ट क्वेश्चन तुका. तूं इतलीं वर्सां 50 वर्सां तूं सामको एक्टीव पॉलिटिशियन कितलींशीं वर्सां MLA मंत्री जालो MP जालो स्पिकर पोस्ट मेरेन पावलो सामकें तुवें गाजयलें. तुज्या पॉलिटिक्स म्हण तुज्या आयुश्यान बरे खीण खूब आयले आसतले पूण तुजे वायट खीण खंयचे आयल्यात? एक तरी अशें वायट खीण आहा की तुका दिसता अरे ते आपल्याक अजुनूय भितरल्यान खाता म्हणून. ना तसलें कांय ना. काय ना पूण हांव तुका 3 प्रसंग दिता पळय. हांव बरें विसरपी आनी इल्लें वायटूय केल्यार तूं विसरपी. विसरून वचपी सामकें तूं घेवन बसना. पूण तरी तुका हांव 3 खीण सांगता. तूं 94 पडलो इलेक्शनाक तें तुका वायट दिसता. मागीर तुका काँग्रेसीन तिकेट डिनाय केली फाटल्या वेळार. सो तुका अशें खंयची दिसूं शकता? हें deny आनी डिनाय केलें तें आनी एक आहा तुका पर्रीकारान डीच केलो आनी तुजें गव्हर्मेंट उडयलें. हे 3 गजाली तें तिसरी म्हणटून ते पारीकार हांव कांय म्हणना. काय म्हणना तूं? येस आतां म्हाका डीच केलें तें तेन्ना म्हाका बरें दिसोलें ना 14 पूण तूं 94 म्हूण पळय हांव कित्याक पेड्डेर जालो. तूं सगळे कडेन भोंवलो. हय एक जालें हांव CM जावपा आशिल्लें तेन्ना. हय. पूण तें सोड एक भोंव तें सारकें. हय. हांवें थिंगा संवसरो काडपाक 30,000 जमीन घेतिल्ली. ओके फाटल्यान ते आतां पुलीस स्टेशन कोत्ताय. ओके कित्याक एकी वस्त हांवें लोकांक सांगलें हांव तें संवसार काडटलो म्हणून आनी हांवें 30,000 जमीन घेतली व्हडली हय. आनी सगळीं कोणशा हजारांक कोणाक वायट जायनासलें हय. आनी थिंगा हांवें पिट्स करून हांवें थिंगा सारी करून केल्ली. ओ. कित्याक हांव बेंगलोर गेल्लो थिंगा हांवें पळयलें जे आमचे IAS लोक रावताय तेंकून हें आहा. करेक्ट. सो ते कोण पडले लोकांली बांय पिड्डे जाल्ल्योय तुज्या अगेन्स्ट केलें पूण तूं कितल्या मतांनी 94 64 only 64 I didn't मतांनी even ask for recount. I know that. I was there with I you. don't care if people don't want. I am not there. Exactly. सर बाबी बरी मुलाखत तुवें दिली आनी फ्रँक तूं सदांच खरें तें खरें म्हणपी वायट तें वायट Yes. लोकां तोंडार सांगपी अशें पॉलिटिशियन आतां ना. But बरें पूण एक बरें दिसता तूं अजून एट द एज ऑफ 80 तूं म्हणटा 79 79 सोडूय नाका. जस्ट ए नंबर पूण तूं अजूनही तें दाखयता. अजूनही आपल्याक जर पार्टी प्रेसिडेंटशीप दीत फुडल्या इलेक्शनाक आपूण जिखून दाखयता अशें तूं म्हणटा. कित्याक प्रेसिडेंट ही पोस्टा लागून न्ही कित्याक मुगेल पार्टी म्हाका मोगा असली पोस्ट हांवें सगळी पळयली. एकदम आशिल्लो हांव प्रेसिडेंट. सारकें. हांव CM जालो म्हाका पोस्ट म्हूण नाका. सारकें. म्हाका जाय पार्टी जी काबार जाल्या Thank you. ती परती हाडपाक. थँक्यू. खडेगाठ मुलाखत दिली. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.